तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामोणकर। टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। विजय सरदेसायान वाडयल्यो काँग्रेसीच्यो अडचणी। सार्दिनाच्या उमेदवारीक घेतल्या ताणें हरकत। फारपेट प्रकरणातले पिस्तूल आर्ल केरीच्यान केले हस्तगत। जानेवारी म्हयन्यानूच रचिल्लो सचिनाक मारपाचो कट। दक्षिण गोंयच्या उमेदवारीचेर काँग्रेस आनी भाजपा दोनूय कन्फ्युज्ड। उमेदवारीचो तिडो सुटाच ना। गोयचे पयले मुखेलमंत्री दयानंद बांदोडकर हांची मिरामारची समाधी दननीय स्थितीत समाधीकडे सरकारान केला दुर्लक्ष। दिवचल तालुक्यातल्या कारापूर गावात भर लोकवस्तीत कोयराची समस्या गंभीर। पंचायतीचेच इमारतीकडेन साचला व्हडा प्रमाणात कोयर। पंचायतीचोच हो कोयर डंप केला थळाव्यांचो आदमास। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून विटल्यात पणजेकार। एका बरोबर सगळेच रस्ते फोडिल्ल्यान जाता येरादारीची कोंडी। त्या भायर धुल्लाचे प्रदूषण ते वेगळेच। आणि आता खबरो विस्तारात। काँग्रेसीन दक्षिण गोंयची उमेदवारी कोणाक दिवची हे आपूण सांगपाक शकना, पूण कोणाक उमेदवारी दिली जाल्यार कितें जावपाक शकता ते आपणे काँग्रेस प्रभारी मणिकराव ठाकरे हांच्या कानार घातला। सार्दिनाक उमेदवारी दिली जाल्यार ते आपल्याक मान्य ना। ह्या भुमिकेचेर आपूण ठाम आसा अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा। दक्षिणेत सार्दिनाचे उमेदवारीक आपलो ठाम विरोध आशिल्ल्याचे विजयान परतून एक फावट उलोवन दाखयले। दक्षिणेत कोणाक उमेदवारी दिवची हे आपूण सांगपाक शकना, पूण कोणाक दिवची न्हू ते आपणे सांगिल्ल्याचे विजय म्हणटा। दुसरे वटेन भाजपान दक्षिण गोंया भितर बायलांक संद दिल्यार बरी गजाल, पूण दादल्या उमेदवाराचेर एकमत जायना म्हणून बायलांचो विचार जाता आसत जाल्यार ते सामके चुकीचे आशिल्ल्याचे विजय सांगता। काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरेंची भेट घेतल्या उपरांत विजयान आपली भूमिका स्पश्ट केली। I have made one remark with regard to a particular candidate who may be considered by the Congress. Beyond that, I don't want to repeat it again. I was not there for the meeting of the India Black partners in the last few days because I was away for a function in Delhi. I just made a courtesy call on Mr. Manikram Thawai. The decision is left to the Congress. It is not our suggestion. But what our apprehensions are what we have made it known. सजेशन हाका तिकीट दी म्हणून हांव सांगना, पूण कोणाक तिकीट दिल्यार कशें कितें जावंक शकता वायट तें सांगप आमचें कर्तव्य जाता अलायन्स पार्टनर। तें हांवें ताका सांगिल्लें आहा। नाव इट इज लेफ्ट अप टू देम। बीजेपीचे कित्याक जायना बेगीन? बीजेपीचे कित्याक जायना? ताणें नॉर्थ केलें बरें आहा रे, पूण दे आर डबल इंजीन, सगळीं इंजिनान चलता जाल्यार सावथ कित्याक? सावथ पडटा तर ते पडटा अशें दिसता तुका? हांव नकळो कितें जाता तें, बट माय पॉयंट इज डिले जाता। दीस इज अ टॅक्टीक, इट इज अ स्ट्रॅटेजी। मे बी द काँग्रेस इज वेटिंग फॉर द बीजेपी टू डिक्लेअर. मे बी द बीजेपी इज हॅविंग मेनी काँग्रेसमॅन who want a ticket for a congressman rather than for a BJP. So there are lots of things. So तातूंत हांव पडना because I am not contesting. I am just a bystander. मन कॅन्डिडेटाक मेलांचे मदीं कन्सेन्सस जायना म्हणून वुमनाक दिवप हें सारकें न्ही। वुमनाक दिवप हो जर स्टेटमेंट आसा आनी वुमनाक बीजेपी टिकीट दिता हें वायट न्ही। 50% of the population if they want to be given, if they have intention to give them representation, it is not a bad thing at all. And therefore one cannot criticize them, but it should not be because you don't have a consensus among the candidates. आज गोंयान दिश्टी पडटा तें अशें जे उत्सूक उमेदवार बीजेपीचे आशिल्ले ते सगळे दादले आशिल्ले।
दादल्या मदीं कन्सेन्सस जायना म्हणून तिकीट डिक्लेअर जावना म्हणून बायलांक एक ऑल्टरनेटीव म्हणून हाडला हें उश्टें खाल्ले भशेन जाता तांकां बरें पान सामकें बरी डीश तांकां सर्व करची अशें उश्टें खावचें हांव सारकें टिकेटीचेर हांव विरोधा खामणां पयलीं म्हणिल्लें आनी आय डोंट रिपीट बट आय से आय स्टे फॉर ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेतोडा खुनशी हल्लो प्रकरणात दुबावितांनी सचिनाक मारपा खातीर वापरिल्ले पिस्तूल पुलिशेन आल्ल केरीच्यान हस्तगत केले. तांचे मदल्या कोफुसांवाक लागून देविदासान सचिनाक जानेवारी म्हयन्यानूच जिवेशी मारपाचो कट रचिल्ल्याचे पुलीस तपासात उक्ताडार आयले. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हिने दिल्ले म्हायते प्रमाण सचिन कामाक वचपाक भायर सरलो तेन्नाच्यान दुबावितांनी ताचो फाटलाव केलो. बेतोडा जंक्शनाचेर पावतकीर तांणी सचिनाक शूट करून थंयच्यान पळ काडलो. ते उपरांत आर्ल केरी वचून तांणी पिस्तूल लिपोवन दवरले. म्हार्दोळ म्हाळशेच्या देवळा कडेन तांणी गाडी पार्क केली. थंयच्यान बशीत बसून ते फोंड्या गेले आनी उपरांत परते बेतोड्या आयले. हे घडणुके उपरांत बिहारांत पळून वचपाचो तांचो प्लान आशिल्लो. शूट केल्या उपरांत तांच्यांनी परतून बायक फिरयली आनी मागीर उरले आनी हे वेपन व्हरून लिपयलें. बायक व्हरून आनी एकी कडेन दवरली मार्दोळ आनी ताच्या उपरांत मार्दोळ मंगेशी आनी ताच्या उपरांत बसीन बसून रुमार बेतोडा परतून 307 अटेम्प्ट टू मर्डर आनी 120B कॉन्स्पिरसी ऑफ IPC ही लायिल्ली आसा. सेक्शन 3 रेड विथ 25 and 27 ऑफ आर्म्स एक्ट म्हणजे पॉसेसिंग इल्लीगल firearm and using that firearm for committing heinous offense. So ही आमी sections लायिल्ली आसा. ह्या प्रकरणा उपरांत पुलिशेन सचिन कुर्टीकाराचो जबाब घेतलो तेन्ना ताणें देविदास मसूरकार हाचेर दुबाव उक्तायल्लो. सचिनाच्या जबाबा उपरांत पुलिशेन देविदासाक चवकशे खातीर आपयल्लो. 2-3 म्हयन्या पयलीं सचिन आनी देविदासा मदीं झगडे जाल्ले खंय. उपरांत देविदासान सचिनाड कागाळय केल्ली. ह्या झगड्या उपरांतूच देविदासान सचिनाच्या खुनाची आपल्या मजुरांक सुपारी दिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. ताच्या एका मजुरान जानेवारीत बिहाराच्यान पिस्तूलय हाडिल्ले खंय. ताचे कंप्लेनी प्रमाणे ताका तो सकाळचो 5:45 घरांतल्यान भायर सरलो आपल्याची 2 व्हिलर घेवन कामाक वचपाक बोरी. सो बेतोडा ताका मदल्या जंक्शना वयल्यान पास्कॉल जंक्शना वयल्यान तो म्हणटा की आपल्याक कोणे तरी फॉलो केलो. एक ग्रे कलर 2 व्हिलर व्हेकल स्कूटर MH06 अशें रजिस्ट्रेशन इतकेंच पळयलें म्हणटा आपणें. तो एक जॅकेटूय आशिल्लें घातिल्लें, 2 जाण मनीस आशिल्ले, फॉलो केलो आपल्याक. आनी जेन्ना KGN कडेन पावले बेतोडा जंक्शनाचेर आयल्यान तेन्ना बरो सारकें लागीं रेंज आयले आनी ताचेर फार मारलो म्हणून सायडींतल्यान. कंप्लेनीन ताणें म्हणलें की तेजी 2 म्हयन्या आदीं झगडी जाल्ली शेजाऱ्या कडेन आनी तेन्ना ताका त्या झगड्यांनी मातसो ताका थापटयल्लो. एकामेकाची 2 जाणांची झगडी जाल्ली ओवर सम illicit relationship within the same ward where he is staying near Sai Krupa Pascal farm near Nestle company Usgaon हांगा त्याच वाड्यावयर. सो हो आमी क्लू घेवन आनी आपल्याक तोच एक फक्त भंय आसा कित्याक ताणें आपल्याक धमकी दिल्ली की आपूण पळयता तुका मारतलो म्हणून अशें हांवें धमकी दिल्ली. सो ह्या टिपाचेर आमी त्या मनशाक जो देविदास मसूरकर म्हणून आसा हाचे बद्दल ताणें आपल्याक सस्पिशन दिल्लें. हाका आमी रावंड अप केलो, आपयलो ताका इन्व्हेस्टिगेशनाक जॉयन जा म्हणून सांगलो. हाच्या बरोबर 2 जे बिहारचे भुरगे काम करतात, प्रवीण कुमार पासवान आनी प्रभात पासवान, हांच्यांनी हो दोगांयनी विडो उचलिल्लो हाच्या सांगण्या प्रमाणे. सो कॉन्स्पिरसी तांच्यांनी जाल्ली आनी ही कॉन्स्पिरसी करता आसतना देविदासान तांकां 60,000 रुपयाचे पयशे दिल्ले. तितूंतले 45,000 ऑलरेडी दिले पावले. हो घेवन जो प्रभात पासवान आसा हो बिहाराक गेलो एंड ऑफ डिसेंबर 2023. 23 डिसेंबराक कामांतल्यान गेलो, बॉम्बे गेलो, बॉम्बेच्यान 24 पटना गेलो, ट्रेनीन गेलो आनी थंयच्यान येता आसतना पिस्टल घेवन आयलो. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक.
दक्षिण गोंयच्या बाबतीत काँग्रेस आणि भाजप दोनूय पक्ष कन्फ्युज्ड. दोनूय पक्षांचो अजूनय उमेदवार थारना. नेमकी राजकीय परिस्थिती कितें आसा, कोणाची नांवां चर्चेत आसात, पळोवया स्पेशल रिपोर्ट. सध्याच्या राजकीय परिस्थिती आमी जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोंयच्या मतदारसंघा वयल्यान म्हणजे त्या दक्षिण गोंयच्या मतदारसंघाची उमेदवारी लोकसभेची कोणाक दिवपाची हाजेर काँग्रेस सयत भाजप सुद्दां कन्फ्यूज जाल्लो दिसता. आमी कांय दिसा पयलीं पळयलें की जी नांवां भाजपच्या लिस्टान आघाडीचेर आसली ती खंय तरी फाटी पडली आनी तेचे उपरांत एक नवो वेगळो विशय सुरू जालो तो म्हणजे दक्षिण गोंयची उमेदवारी ही बायलां उमेदवाराक दिवपाची म्हणून. बट आतां जी परत नव्यान कांय म्हायती फुडें येता ती म्हणजे भाजपान जी पयलीं नांवां धाडिल्लीं ती नांवां आजून भायर तशी मारिल्ली ना. ती नांवां आसात त्या भायर केंद्रीय नेतृत्वान भाजपाच्या बायलांची नांवां धाडची अशें तांकां सांगिल्लें. सो तेका लागून आमी अशें म्हणपाक शकता की सद्या भारतीय जनता पक्षा भितर जी पयलींची नांवां आसली म्हणजे जे आमी पयलीं उलयताले केडरांतले मनीस म्हणून नरेंद्र सावयकार, तेजे उपरांत विनेबिलिटीच्या मुद्द्याचेर बाबू कवळेकर हांचें नांव आसा अशें म्हणटाले. तेजे उपरांत दामू नायक हेंचें सुद्दां नांव आसलें. ह्या तीन नांवां सयत तीन नांवां आसतना सुद्दां भारतीय जनता पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी बायलां जी उमेदवारी खातीर जी इच्छूक आसात किंवा कोण अशी कॅपेबल आसात तेंची नांवां दियात अशें सांगिल्लें. पूण आजून पर्यंत हाचेर फायनल डिसिजन हें जाल्लें ना. नेमकें बायलेक तिकीट मेळटलें काय दादल्या उमेदवाराक दक्षिण गोंयचें तिकीट मेळटलें हाचेर परत एकदां संभ्रम जो आसा तो तयार जाला. काल सुद्दां मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की आजून पर्यंत तांच्यांनी बायलेच्या खंयचेच नांव बायलां उमेदवाराचें हें आजून फायनल करूंक ना वा तें दिल्ली केंद्रीय फुडाऱ्यां मेरेन तें पावोंक ना. तेका लागून भारतीय जनता पक्षाचे सुद्दां आजून पर्यंत उमेदवारी कोणाक दिवप हाचेर कांयच निश्चित जाल्लें ना. दुसरे वटेन आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेस सुद्दां एक पयलें लिस्ट जें आहा तें काल काँग्रेसीचें दिल्लीच्यान क्लियर जालें. पूण ह्या लिस्टा भितर उत्तर गोंयचो उमेदवार काँग्रेसीचो ना आनी दक्षिण गोंयचोय ना. काँग्रेसीन सांगिल्लें प्रदेशाध्यक्ष पाटकार किंवा माणिकराव ठाकरेचे 2 दिसां पयलीं तांची सर्वपक्षीय विरोधी पक्षांची बैठक जाल्ली तेन्ना तांणी सांगिल्लें की दोनूय नांवां आमी वांगडाच डिक्लेअर करतले. सो आतां काँग्रेसीचें नांवां उमेदवार जी आसा ती केन्ना डिक्लेअर जातली हाजी वाट सगळे पळयतात. आनी खास करून दक्षिण गोंयचो आमी जर विचार करीत जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान काँग्रेसीच्या वतीन विद्यमान खासदार जे आसात फ्रांसीस सार्दिन हांच्या सयत गिरीश चोडणकार हांचें नांव सुद्दां चर्चेन आसा किंवा रेसीन आसा अशें उलयतात. सर काँग्रेस आतां कोणाक उमेदवारी दितली हाजोय सगळ्यांक प्रस्न पडला. आमी जर पळयत जर परंपरा काँग्रेसची पळयत जाल्यार काँग्रेस हे सदांच तांणी दक्षिण गोंयची उमेदवारी ही कॅथलीक उमेदवाराक दिल्ली आसा. ती परंपरा काँग्रेस कायम दवरता काय ती परंपरा मोडून काँग्रेस एक हिंदू कॅन्डिडेट दक्षिण गोंया भितर दिता तें पळोवचें पडटलें. ह्या सगळ्या गजालीचो आमी जर सारांश काडलो जायत जाल्यार जावं भाजपा जावं काँग्रेस हे दोनूय पक्ष दक्षिण गोंयच्या उमेदवारीच्या बाबतीन आजून मेरेन कन्फ्यूज आसात. आजून पर्यंत दोनूय पक्षांच्या वतीन एका खंयच्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब जायना. परत वेगवेगळी नांवां जी आसात ती चर्चेक येतात. भाजपाची पयलींची आसा ती आजून आसा ती भायर पडिल्ली ना अशें भाजप सांगता. तेका लागून आतां दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ हो एक तिडो उमेदवारीचो तिडो हो भारतीय जनता पक्षा भितरूय तयार जाला, काँग्रेसी भितरूय तयार जाला. निमणे कडेन केन्ना हे दोनूय पक्षांचे कॅन्डिडेट दक्षिण गोंयचे जाहीर जातात हाजे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून उरलां. जांकां भाग्य विधाता म्हणून पाचारतात त्यात गोंयच्या पयल्या मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची मिरामार आशिल्ली समाधी अत्यंत हालाकीच्या स्थितीत आसा. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री म्हणून जाणी सुरवातीची 10 वर्सां गोंयच्या फुडाराचे मुळावण घातले त्या नेत्याच्या समाधी कडेन सरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केलां. जांकां भाग्यविधाता म्हणून पाचारतात ते गोंयचे पयले मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर हांची मिरामार आशिल्ली समाधी अत्यंत हालाकीच्या स्थितींत आसा. आयज मेरेन ही समाधी लोकां खातीर उक्ती केल्ली ना. समाधीच्या भोंवतणी एक ओबड दोबड अशें लोखणाचें फेन्सिंग आसा आनी ताची गेट सदांच लॉक आसता. ह्या समाधीच्या वयर आजून एक बोर्ड ना जाका लागून पणजेन येवपी भायल्या लोकांक हांगा कितें आसा तें कळना.
ह्या समाधीचो परिसर नेमान नितळ न केल्ल्यान सामको बुरसो जाला. झाडांच्या पानांचे आनी फान्यांचे ढीग हांगा तयार जाला. सगळ्यात मजेशीर गोष्ट म्हळ्यार हांगा सोबितीकरणाच्या कामाचे 3 फातर लायिल्ले आसात. हे सगळे पैसे खंय गेले हो संशोधनाचो विषय आसा. पहिल्या फातरावेली चडशी अक्षरां पुराय पुसून गेल्यात, पूण ती दुरुस्त करपाची तकालस सुद्धा कोण घेना. गोमंतक टीव्ही खातीर नीरज नाईक. दिवचल तालुक्यातल्या कारापूर गावात भर लोकवस्तीत सध्या कोयराची समस्या गंभीर झाल्या. पंचायतीचे पोरणे इमारती कडेन भर रस्त्या कुशीक व्हडा प्रमाणात कोयर साचला. अजापाची गजाल म्हटल्यार पंचायतीनूच हो कोयर डंप केला अशी माहिती मेळ्ळ्या. पंचायतीच्या ह्या घाळपणाचे मात लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. न्यू बिल्डिंग बांदपाक जाय म्हणून आपली होल पंचायत मोडली, बिल्डिंग मोडली आणि नवीन बांदतात. पण तो कचरो आसा तो अजून थंयच आसा. तो कचऱ्याक तेंच्यानी कांयच करूंक ना. कितकीशे दीस तो कचरो रस्त्यार येता, ते कुत्रे माजरां येतात, गोरवां येवन खातात तो खंय. तो तसोच आसा आनी ती घाण सगळ्याक प्रसारल्या. सांगल्यार सुद्दां तेंचे कडेन अजून शेड जावंक ना तेंची, पण तेंच्यांनी थंय शेड जाल्या म्हणटात ते. पण असो डंप केल्लो आसा पळय, तुमी पळोवंक शकता तो आसा तो. कोयर खंयसरलो हरशी? हो कोयर न्ही, हो कारापूरचो प्रॉपर कोयर न्हू. हो सगळो कोयर कारापूर तिस्कावला आनी वाटा देवालो. तो हाडटात आनी हांगा डंप करतात ते गरजेशिवाय. म्हणजे भायलो कचरो हाडून हांगा डंप करतात. सारकें प्रॉपर तेंच्या कचऱ्याचें प्रोविजन ना. आनी तेजेर कितें तरी एक्शन जावची बेगीतल्या बेगीन आनी त्या लोकांक त्रास जाता ते कमी जावचे. आनी ही रेजिडेन्शियल एरिया, आनी ही रेजिडेन्शियल एरिया लोक रावता आमचे पळय घर, आमकां थंयसर तो वास मारता अशी घाणी. तेजेर काय पंचायत काय लक्ष घेयना. जाल्यार सरकारान तेजेर कितें तरी लक्ष घेवन बेगीतल्या बेगीन क्लियर करचें. क्लियर आनी हेच्यान फुडें वचून उडयलो जाल्यार ना ना असं हांगा हाडून कशें उडयतले. ही नवीन बिल्डींग बांदता न्हू, तेंच्यांनी प्रॉपर शेड करपाची. तेंच्यांनी शेड करपाक अजून करूंक ना, तसोच हाडून ते आनी खंय तरी डंप करता. सो हेका प्रॉपर प्रोविजन करचें तेंच्यांनी त्या हेजेर. हांव सद्या कारापूर वाठारांत आसा. म्हाज्या फाटले वटेन पंचायतीची ओल्ड बिल्डींग आशिल्ली. ती बिल्डींग कमकुवत जाल्ल्यान ती मोडल्या. थंय ते सुवातीचेर आतां नवी बिल्डींग बांदतले. अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या पंचायतीचे पोरणे बिल्डिंगी कडेन सद्या कोयराच्यो राशी पडिल्ल्यो आसा आनी ह्या कोयरा मदीं वोलो कोयर व्हडा प्रमाणांत आसा. तो हो कोयर नेमको खंयसून येयलो, कोणें हाडून उडयलो ताचे बद्दल कोणूच कांय उलोवपाक तयार ना. मात थळाव्या लोकां कडल्यान मेळिल्ले खबरे प्रमाण फाटल्या कांय दिसाच्यान हो कोयर ह्या रस्त्या कुशीक पडून आसा आनी हो जो कोयर साचला थंय तेकुनूच लोकवस्ती आसा. सद्या हो कोयर कुजून ताच्यो खुट्टांनी पडिल्ल्यो आसा. ताचो कुशीकच्या लोकांक त्रास जाता. मेळिल्ले खबरे प्रमाण पंचायत वाठारांतलो कोयर एकठांय करून तो कोयर ओल्ड बिल्डिंगी कडेन एक बारीकशी शेड बांदिल्ली, ते शेडीन दवरताले आनी ताचे उपरांत तो कोयर लाखेरेच्या कोयर प्रक्रिया प्लांटाचेर वतालो. मात सद्या हो जो कोयर उडयला तो कारापूर गांवा भायल्यान म्हळ्यार विठ्ठलापूर कारापूर तिस्क वाठारांतलो आसूं येता असो अदमास आसा. मात ह्या कोयराक लागून सद्या ह्या वाठारांतल्या लोकांक बरो त्रास जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूरच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. स्मार्ट सिटीची कामां बेगीन सोंपोवपा खातीर राजधानी पणजेंतले सगळेच रस्ते एक एक करून फोडून दवरल्यात. ताका लागून येरादारीची कोंडी जाताच त्या भायर धुल्लाच्या प्रदुशणाक लेगीत पणजेकार सामके विटल्यात. स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून राजधानी पणजेन भोवतेक सगळेच रस्ते फोडून दवरल्यात. ताका लागून पणजेन सगळीच कडेन स्मार्ट गोंधळ पळोवपाक मेळटा. ह्या स्मार्ट गोंधळाक लागून येरादारीची गचमुड्डी जाताच ते भायर फोडून दवरिल्ल्या रस्त्यांक लागून धुल्लाचें प्रदूषण जाता ते वेगळे. दिसपट्टी जावपी येरादारीची कोयंडी आनी धुल्लाच्या प्रदूषणाक लागून पणजेकार सामकेच विटल्यात. दयानंद बांदोडकार मार्ग सोडल्यार 18 जून रस्तो, आत्माराम बोरकार रोड, दादा वैद्य रोड, महात्मा गांधी रोड तशेंच सांतिनेज आनी मळ्यांतले रस्ते एका बरोबर फोडून दवरिल्ल्यान राजधानी पणजेन स्मार्ट गोंधळ दिसून येता. आतां आमी वरभर पणजे फूल रावंड मारलो आनी तुमी पळयलां आसतलें रस्त्यांची परिस्थिती दयना जाल्या रस्त्याच्या अक्षरशः आनी कशे लोक त्रास करता. एकच ट्रॅफीक जॅम सगळे कडेन, प्रत्येक रस्त्याचेर ट्रॅफीक जॅम आसा. धुल्लाचे लॉट तुमी पळयले, लोक कशे हाल काडटा ते पळयले. सो ही परिस्थिती आयज पणजेचो आसा. अशें दिसता की हांगा कंप्लिटली एक व्हड दोन कशें दिसपाक लागला. सो आतां पणजे स्मार्ट जावपाक जाय जाल्यार कोणी म्हणटले की तुमी
सोदचें पडटलें मातशें आनी सरकारूय म्हणटा नो पेन नो गेन. पूण सद्या पणजेकारांची परिस्थिती अशी जाल्या की ओन्ली पेन अँड देर इज नो गेन. कारण खंयच दिश्टी पडना हो गेन केन्ना स्मार्ट सिटी काम जातलें आनी केन्ना आमची पणजे सिटी स्मार्ट जातली हें खंयच आमच्या हातून दिश्टी पडना. सो म्हणून अशें लोकांक आतां वीट आयला अक्षरशः. लोक कंटाळ्या अशें म्हणपाचें पाळी आयल्यार बाबा स्मार्ट सिटी नाका आशिल्ली तशें बरी आशिल्ली आमी पूण अशें दवरप अशें म्हणपाचें आयज पाळी लोकांचेर आयल्या. सो हें कित्या खातीर जाता हें आमकां पळोवचें पडटलें. कारण स्मार्ट सिटी सगळ्या कडेन जाल्या भारतांत बाकीच्या देशांनी सुद्दां अशें कामां चलता आनी सिटी डेवलप जाता. पूण अशें करून अख्खी लोकांक वेटीक धरून अख्खी सिटी कॉलॅप्स करून अशीं कामां जाता हें केन्ना खंय पळोवनाशिल्लीं. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेल्डे आणि कुंकळेच्या वीज उपकेंद्राचेर दुरुस्तीच्या कामाक लागून 17 मार्चाक दक्षिण गोंयांत सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन वीज पुरवण बंद आसतली. काणकोण, सांगे, केपें, साश्टी, फोंडा, मुरगांव, धारबांदोडा ह्या तालुक्यांत आदेसभर वीज पुरवण बंद आसतली. शेल्डे आणि कुंकळे वीज उपकेंद्राचेर दुरुस्तीच्या कामा खातीर दक्षिण गोंयांत 17 मार्चाक सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन वीज पुरवण बंद आसतली. काणकोण, सांगे, केपे ह्या तालुक्या सयत धारबांदोडा वाठारांत किलपाल दाबाळ, शिगांव कुळे, मोले जाल्यार फोंडा तालुक्यांत पंचवाडी, साश्टीत राया, कुडतरी, लोटले, माकाजन, वेर्णा, माजोडा आनी मुरगांव तालुक्यांतय कांय वेळा खातीर वीज पुरवण बंद आसतली अशी माहिती दक्षिण गोंयचो सुप्रिटेंडंट इंजिनियर हांणी दिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव उशा जरावकर. आपल्या वेगवेगळ्या मागण्या सयत फाटलो म्हयनोभर आंदोलनाक बशिल्ल्या कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी शेनवारा आपले आंदोलन निमणे फाटीं घेतले. मुखेलमंत्र्यान मागण्यो पुराय करपाचें उतर दिल्या उपरांत तांणी आंदोलन फाटीं घेवपाचो निर्णय घेतलो. सातवो वेतन आयोग लागू करपा खातीर युनियना वांगडा करार करप, कदंबाच्यो नव्यो बसी घेवप, जे बदली ड्रायव्हर आसात तांकां नोकरेंत कायम करप ह्या मागण्या सयत फाटले म्हयनोभर कदंबाचे कर्मचारी पणजे आझाद मैदानाचेर धरण्याक बशिल्ले. निमाणे मुख्यमंत्र्यान तांच्यो मागण्यो शेनवारा मान्य केल्यो. सोमारा खंय मुख्यमंत्री तांकां तशें लेखी दिवपाचो आसा. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनाचेर कदंब कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन फाटीं. आमची प्रमुख मागणी आसा की हें कॉर्पोरेशन जिवंत दवरपा खातीर ह्या कॉर्पोरेशनाक जे काम करपी आसा तेंच्यो नोकऱ्यो सांबाळपा खातीर फर्स्ट वी वॉन्ट टू थँक द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा बिकॉज ही हॅज टायमली इंटरवेन आनी ताणें आमकां हाज्या पयलीं व्हरून सांगिल्लें की आय वील रिजॉल्व द इश्यूज. पूण ताणें ओरल आमकां सांगिल्लें की आपूण इश्यू रिजॉल्व करता म्हणून. आनी जेन्ना आमी सगळ्या कामगारां कडेन परत आयले तांच्यांनी सांगलें की till the management of Kadamba signs an agreement with you, we will not suspend our agitation. So that message was sent to the Chief Minister. We respect the word of the Chief Minister and we thank him on behalf of all the Kadamba workers for timely intervening in this matter. And there is a categorical written assurance from the government that all these demands, including the payment of arrears and including the payment of the arrears of the Provident Fund, will be resolved. Now, when this assurance is there in writing, we are thanking the government of Goa under the leadership of Dr. Pramod Sawant, and we would like to urge upon him that whatever little demands are pending, those demands also can be resolved. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. शेनवारा थिवी कारसवाडा रस्त्याचेर दुचाकी आणि इनोवा कारी मदीं अपघात जालो. इनोवा कारीन दुचाकी चलोवप्याक फाटल्यांतल्यान नेटान धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडली. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्लो जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केले. सध्या गोंयांत एक्सिडंटाचें जे प्रमाण आसा सध्या वाडत चल्लेलें आसा आनी आयज सकाळी अशीच एक एक्सिडंट टॅक्सी आनी एका 2 व्हिलरा मदीं जाली. आयज सकाळी कोलवाळे पुलीस स्टेशनात अशी एक एक्सिडंट रजिस्टर जालो तो म्हटल्यार हिट अँड रन. जो टॅक्सी ड्रायव्हर इनोवा कार घेवन टीव्ही रेल्वे स्टेशना वयल्यान म्हापसा सायडीक येतालो आनी ताका
फॉलो करपी एक एक्टिवा कारींतल्यान जे रेल्वे स्टेशना वयले पे पार्किंग कलेक्टर आशिल्ले तांकां खंय तरी इनोवा गाडीचो डॅश लागून ह्या एक्सिडंटान जो एक्टिवा ड्रायव्हर आशिल्लो ताच्या फाटल्यान जो बशिल्लो सुधीर आनी सुनील सहानी हे मेजरली इंजर्ड जाल्ले आसा आनी तांकां म्हापशेचे आजिलो हॉस्पिटल म्हणजे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तांचो सद्या उपचार चालू आसा. हेच्या फाटली चवकशी करना फुडें अशें कळ्ळां की रेल्वे स्टेशनाचेर जे टॅक्सी स्टँड आसा थंयसरले जे पे पार्किंग कलेक्टर म्हणजे जे सुधीर आनी सुनील जे आशिल्ले ते टॅक्सी ड्रायव्हर जो आनंद गडेकर आसा ताचे कडेन पे पार्किंगाचे पयशे मागताले. तेंच्या मदीं खंय तरी आर्ग्युमेंट जालो जेन्ना आनंद जो आसा तो पे पार्किंगाचे पयशे दिवपा खातीर रिफ्यूज करतालो. थंयच्यान त्या आर्ग्युमेंटाच्या तिडकेन आनंद आपल्या पॅसेंजराक घेवन म्हापसा सायडीच्यान करसवाडा पावलो तेन्ना तेणें अशें कळ्ळें की जे पे पार्किंग जे आशिल्ले कलेक्ट करपी सुनील आनी सुधीर तांकां फॉलो करीत जेन्ना करसवाडा आदानी ह्या जाग्याचेर पावले तेन्ना इनोवा कार आनी एक्टिवा मदीं धडक जाली. ह्या एक्सिडंटान जो सुधीर आनी सुनील आसा तांकां खंय तरी चड दुखापत जाल्ली आसा आनी तांकां आजिलो हॉस्पिटलान एडमीट केल्ले आसा. अशें कळटा की ह्या आर्ग्युमेंटाचो खंय तरी असो निकाल जालो की खंय तरी जे सुनील आनी सुधीर जे आसात ते मेजरली इंजर्ड आसात. जो टॅक्सी ड्रायव्हर आसा आनंद गडेकर हो एक्सिडंट जातकच आपली गाडी घेवन खंय तरी जी करसवाडा इंडस्ट्रीज आसात थंयसर तेणी पार्क केली आनी थंयच्यान पळ काडली. सद्याक कोलवाळे पुलीस जे आसात ते आनंद गडेकर जो इनोवा गाडी मदीं आनी टू व्हिलरा मदीं एक्सिडंट जाल्लो आसा ताची शोधाशोध करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोकर. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.